और टीचर नमस्कार. प्रुडंटाच्या बजेट स्पेशल कार्यावळीक तुमकां येवकार. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्र्याचे सगळ्यात पयलें बजेट जवळ जवळ 2.5 वरांचें भाशण. तातूंत सगळ्या वाठाराच्यो एक एक बारीक बारीक सरून 1-2 कोटीच्यो धरून 200-250 कोटी मेरेन सगळ्यो येवजण्यो कितलें चालीक लागतलें कितलें चालीक लागपा पावचें ना तातूंत कितें आसा कितें ना सरकाराच्यो प्रायोरिटी कितें आसपा जाय आशिल्ल्यो आसात खंय उद्देगीक वाठाराची परिस्थिती कितें आसा कितें सरकार करता उपाय कितें सोशल स्किमीचेर सद्या परिस्थिती कितें सरकाराची येणावळ कितें खर्च कितें सगळं नियाळ करून बजेट कितलें चालीक लागपाक शकतलें हाजेर चर्चा करपा खातीर आमचे बरोबर आसात ज्येश्ठ पत्रकार राजू नायक, इकॉनॉमिस्ट राजन काकोडकार आणि नॅशनल काउन्सिल ऑफ SME एसोकॅमाचे चेअरमॅन गिरीश पै रायकारबा. सगळ्या पयलीं डिस्कशन सुरू करचे पयलीं 1-2 मिनटात बारीक ब्रीफ नियाळ घेवया बजेटाचो. आसा कितें बजेटांत. बजेट 10,544 कोटी वेल्यान पोरूच्या 13,331 कोटीचेर वेला. इट्स अ ऑलमोस्ट 26% रायज. प्लॅन 6,190 41% रायज केल्या. 408 कोटीचे सरप्लसाचे बजेट विथ रेवेन्यू ऑफ 9,989 crores आणि एक्सपेंडिचर ऑफ 9,579 crores. हायवेचेर जवळ 546 कोटी सेंटराक घेवन सरकार मोडटलो. हायवे ब्रिजीस 325 कोटी ब्रिजीस आणि रुंदीकरण आसा तातूंत खांडेपार ब्रिज धरून सगळें आयलें. पावर एलोकेशन 2.5 पटीन वाडयलां. स्ट्रीट लायट रिप्लेसमेंट LED घालतले सगळ्यात आतां सगळ्या उजवाड घालपाचो आसा सरकार LED न्ही तातूंतल्यान बिलां वाचवतली. 25 MLD तुवें एक प्लांट दिला वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. मायनिंग केन्नाय सुरू जावंक शकता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां केन्ना तें नक्की सांगूं ना. 18% रायज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी ताका लागून सबसिडी स्टिम्युलस थोडो वाडयला. मिल्क प्रोडक्शन खंय 94% वाडलां 36,000 वेल्यान 70,000 लिटरांचेर. फिशिंगा खातीर ओपन केज कल्चर सुरू करतले पण नुस्तें खंय वता तें गोंयकारांक अजून खबर ना पूण ओपन केज कल्चर सुरू करतले. लॅपटॉप स्कीम 11वेच्या भुरग्यांची खंय अजून चलतली म्हणजे फाटल्यान सुद्दां पोरं वर्सां जांकां मेळुना तांकां अंदून एडिशनल प्रोविजन 26 कोटीचें आनी 50 कोटीचें वेगवेगळें केलां सायबर एजींक भुरग्यांक ते लॅपटॉप दिवपा खातीर. स्पेशल बार पुरस्कार आसात. स्पेशल वीर ज्योती पुरस्कार म्हणून केल्यात. रक्षक पुरस्कार म्हणून वेगवेगळे पुरस्कार केल्या. पोरूची NIT आणि IITची प्रपोजलां अंदूय परत आयल्या बजेटांत. अंदू फक्त 40 कोटीचे प्रोविजन एक्स्ट्रा केला. गोवा युनिव्हर्सिटीक टुरिजमाचे स्पेशल स्कूल स्पेशल कोर्स सुरू जातलो. मोपाच्या शेतकारां खातीर 4 पट कंपेन्सेशनाचे मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला ज्यांची जमीन गेले ती मोपा खातीर. नॅशनल गेम्सां खातीर 120 कोटीचो व्यवस्था केल्या. कदंबा खातीर 65 कोटीची सबसिडी पासिसाचेर जे पयशे वतात कदंबाचे ताका लागून. प्रायवेट बस ओनर्सांक 14 कोटीची सबसिडी. आनी टुरिस्ट व्हेइकल जी आसात तांकां डिजिटल मिटर आनी GPS खंय आतां बसोवचे पडटले तांकां कंपल्सरी आसतले. टॅक्सेशनाचेर पेट्रोल थोडें म्हारग जाता 10% वेल्यान 15%चेर मोटर स्पिरीट 2.5 रुपयान म्हारग जातले. हॉटेलांच्यो रायस प्लेटी थोड्यो आनी प्लेटी म्हारग जातल्यो थोड्यो मोठ्या मोठ्या हॉटेलांनी. मोठ्या पार्ट्यांक रेजिस्ट्रेशन फी लागतली 1 लाख रुपया वेल्यान 6 लाख रुपया मेरेन. इव्हेंट्स हातूंत काजारां लग्नां सगळीं आयलीं. लिकर मातशें वाडटलें. वॉटर टॅरीफ सरकारान रेज केला. मातशे पयशे चड काडचे पडटले. कोण गाडयो धुयतात गार्डनां धुयतात तांकां. आनी कमर्शियल वेल्सांक रेजिस्ट्रेशन फी हो एक ब्रीफ नियाळ हाजे नंतर सुरू करुया. राजू बाब पयलीं हो चालीक लावप कितलो शक्य आसा आवाको कितलो तुमचें हाजेर रिएक्शन जालां. म्हाका दिसता अशें की हांवें ताजेर अशी कमेंटूय हाजे पयलीं केला की मनोहर पर्रेकराचे तुलनेन लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो एक सादो मनीस आनी त्या नदरेन तो तशे तरेचें बजेट हाडूंक शकता आशिल्लो. आनीक हांव म्हणटा तशें ताजें भाशण इतलें बोरींग जालें म्हणजे एक शाळेचो हेडमास्तर
आपल्या गॅदरिंगाक जो पळय लांब लचक नियाळ वाजता आनी भुरगे वाजेतात तांगे तकली तांची भेरेता तशे तरेन ताणें केलें. म्हणजे काय गजाली एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन आशिल्ल्यो सुद्दां गजाली budget म्हणजे कश्यो घेवन म्हणजे कांय गजाली तर ताच्या आनी राज्यपालांच्या अभिभाशणांत सुद्दां घालपाची गरज नाशिल्ली. अशे तरेचे बारीक 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 जे पळय पुरस्कार दवरले तेय सामके वायट. पूण म्हाका दिसता अशें की इम्प्लिमेंटेशन बरे तरेन करूं येता पूण टॅक्स कलेक्शनाची इम्प्लिमेंट खंयचेच गव्हर्मेंट करना. म्हणजे घडये सरकाराक जी मर्यादा आशिल्ल्यो की सरकार मोठे ग्रँड्युअर बजेट कितें मांडूंक शकचो ना पूण तातले तातूंत मांडया जाल्यार बाबा सगळें घालून कितें तरी लांब गोंय हें आमचें सामकें ल्हान राज्य, सामकें जाता तितलें ल्हान राज्य. अशें राज्याचो अर्थसंकल्प हो सामको सादो सुटसुटीत आसपाक जाय आनी सामको सहज लोकांक कळटो असो, इम्प्लिमेंट करपाक सोंपो असो. टॅक्स कलेक्शन तर आनीक सोंपें कारण ल्हान सगळ्याक कळटा कितें कितें चल्लां म्हणून. टुरिजमान टॅक्स कलेक्शन शक्य आसा, बाकीचे ल्हान ल्हान इंडस्ट्री आसा, मायनींग असो आसा. पण सरकारान अशे तरेन टॅक्स कलेक्शनाचे मर्यादा अशी दवरल्यात की ताजे भायर एक समांतर अर्थवेवस्था गोंयांत चलताच. ही समांतर अर्थवेवस्था अशे तरेच्या बजेटांत आनीक घट जाता. पयसो सरकाराक येनात आनी कलेक्शन जीएसटींतल्यान खंय तरी आमी गजाली सुटसुटीत करपाक सोदता आनी सरकार जीएसटीचे उलयता आसतना सगळो प्रोसेस बरोच एक्झॅक्टली की ह्या अर्थसंकल्पान नवें अशें कांय ना. ह्या अर्थसंकल्प वाजेवणो जाला आनी म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टर एक राज्याच्या अर्थवेवस्थेक दिशा दिवपाक सामके अपेशी जाल्यात. काकोडकार बाब तुमकां आर यू विथ दीस व्यू की अजून एक्झिक्युटिव्ह गजाली कश्यो बजेटाक येवन गेल्या आनी कसो पसारो कसो जालो मातसो. राजू बाब म्हणटा तें करेक्ट आसा. पयली गोश्ट म्हणल्यार बोरींग खूब जालें. कित्याक बोरींग जालें? आतां आमी म्हणटात पेनी वायज पावंड फुलीश म्हणटा न्ही तशें. जेन्ना एक मुख्यमंत्र्या सारको मनीस बजेटाचें न्याळ करता 13,000चें बजेट, 13,000च्या बजेटीचो एक ताणें मांडूंक जाय आशिल्लें खंयचो आयटम व्हडलो, ताजे नंतरचो खंयचो आयटम. ताणें 1 कोटी 2 कोटी 27 कोटी 30 कोटी हाजेरूच टायम वगडायलो. हे सगळी तुवें एकठांय केले जाल्यार सगळी एड केले न्ही जाल्यार ते सगळे आयटम्स मेळून 1,000 कोटी सुद्दां जावचे ना. बरोबर. सो एका मुख्यमंत्र्यान लोकांक समजुपा खातीर 13,000 सगळ्यां मोठो आयटम खंयचो ताजेर चड टायम काडपाक जाय. सेकंड आयटम मोठो आयटम ताजेर इतलो टायम काडपाक जाय. 1 कोटी आयटमाचेर टायम काडूं जायना. हे सगळी ताणें कितें काय म्हणल्यार एक एडवर्टायजमेंटचो आपणे फाटल्या दिसांक कितें डोल्स दिले, हे दिले, कितें बक्षीस दितलो, पुरस्कार दितलो, अशे वेरियस गोश्टीचेर एक लोकांक अशें घुसपटायला. म्हळ्यार आपूण हें करता तें करता तें करता खूब गोश्टी करता पूण ताजी समेशन ऑल इज सामको. इंडस्ट्रीची फिलिंग कितें आयली? न्ही हांव मातशें एक वेगळें एनफोर्सेबल न्ही हांव मातसो एक वेगळो हें घेता हातून की 1,054 कोटी सेंटरान डिव्हॅल्यू हाका स्टेटीक दिल्या, स्टेटीच्या किटीन घाल्या एक्स्ट्रा म्हणजे जवळ जवळ 10% एडिशनल हाका किटीक मेळ्ळ्या. तर हें जेन्ना येता तेन्ना स्टेटीक माननीय प्रधानमंत्रीन सांगिल्लें की प्रत्येक स्टेटीन हे पयशे डेव्हलपमेंटाक राखून दवरचे आनी ताका लागून वापरचे. आनी तुमचे स्टेटीचे प्रत्येकाचे स्टेटीचे तुमी बरें हें करचें आनी सेंटरा कडेन आनी तुमी पळोवचें न्ही. तर त्या हाजेर म्हाका दिशिल्लें की ही वूड प्लॅन फॉर समथींग इन दॅट सेगमेंट. म्हणजे 1,000 कोटी जवळ जवळ डेव्हलपमेंटाच्याच वाटेन वतले अशें एक गृहीत धरिल्लें. आज आमी जर पळयत जाल्यार आमचो रुपया जो आसा तो रुपया जवळ जवळ 51 पैसे रुपयांतले 51 पैसे आमचे फक्त सॅलरी, वेजीस, प्रोविडंट फंड, ग्रॅच्युटी, इंट्रस्ट, इस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट आनी एडमिनिस्ट्रेटीव कॉस्ट हाका वता. हय. उरले ते 49 पैसे. ते 49 पैसे जे आसा ते ग्रांट इन एड म्हणून आसा म्हणजे इस्कॉलांक वतात किंवा आनी खंयचे हाका सबसिडीक वता, RDAक वतात, सोशियल वेलफेअर स्किमीक 1-2 पैसे वता, इन्वेस्टमेंट. तर आमी डिव्हलपमेंट प्रोसेस म्हणजे जे पळय स्टेट बिल्ड अप करून हाडूंक जाय आनी जाका लागून आमी आज म्हणटात की इन्वेस्टमेंट हो स्टेटीन येवंक जाय. तर त्या दृश्टीन जर पळयत जाल्यार आय थिंक वी नीड टू फोर्टिफाय एंड स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट. राजू बाब आमी एनफोर्समेंटाचेर येवया. आज जी परिस्थिती जर पळय ह्या बजेटात प्रायमरी सेक्टर आतां जे आंकडे दिल्या काल इकॉनॉमिक सर्वे primary sector is just contributing around 4.90% of the economy.
मॅन्युफॅक्चरिंग इज ॲट अराउंड 31% आणि सर्व्हिस सेक्टर इज अराउंड 63%. जी सरकाराची बेस जी आ इकॉनॉमीची घट आसूं जाय तो खंयच्या डेव्हलप्ड इकॉनॉमीक सुद्दां 8 ते 10% म्हऱ्या तरी आसता प्रायमरी सेक्टर. तो मायनिंग बंद जातकीर तो सामकोच 4-4.5% म्हऱ्या 5 सकल आयला. ह्या इकॉनॉमीक सस्टेन कशी जावप ही सस्टेन करपाचे दृश्टीन तुमकां ह्या बजेटाक कितें तरी दिसता. सरकार एका वटेन एग्रीकल्चराचें उलयता आनी आमी डे टू डे खाजन लँड लोक टेक ओवर करता म्हणून बातमी करतात. एका वटेन लँड कन्वर्जन जाता. कालच्या हातूंत 7,000 जवळ जवळ लँड कन्वर्ट जाले म्हणटा आनी रिपोर्ट दिला इकॉनॉमीक हातूंत पल्सीस आनी हाजी. तुमकां ती दिशा दिसता कितें तरी हातूंत? ना म्हाका तुमकां सांगलें हांवें की सरकाराक हांव फक्त हें सरकार म्हणना पण फाटल्या एक 20 वर्सांची जर खंयच्याय देशांतली जर सरकारे पळयली न्ही तांकां दिशा ना. म्हणजे आपल्याक नक्की कितें करपाचें आसा. फॉर एक्झाम्पल लक्ष्मण पार्सेकर एक शिक्षणाच्या क्षेत्रांतल्यान आयिल्लो. ताणें म्हाका दिशिल्लें ते अशें तो आपल्या क्षेत्राचेर तरी कॉन्सन्ट्रेट करतलो काय म्हणून. पूण खंयचेंच दिसना. म्हणजे आमकां तुमी म्हणटा बरोबर आमचें गोल कितें. आमकां गोंय फुडल्या 20 वर्सांनी खंय व्हरपाचें आसा ह्या नजरेन कांय एम्फसीस कांय क्षेत्राचेर ताणें दिवपाक जाय आशिल्लें. मायनींग हें सस्टेनेबल न्ही. कांय वर्सां चलतलें पूण हें फुडल्या 10-15 वर्सां भितर हळू कमी जायत वतलें. आमचे कडेन टुरिजम आसा. ज्या तरेन टुरिजम चलता तें टुरिजम फुडें वचपाचें ना. अशा परिस्थितीन तुमी म्हणटा तशें एग्रीकल्चर आनी त्याचे पळय बाकीचे पळय जे कांय संलग्न क्षेत्रां आसात ताचेर कॉन्सन्ट्रेशन करपाची गरज आशिल्ली. पूण आमचे कडेन ताजे खातीर बरी योजना ना. म्हणजे फाटल्या बजेटान पर्रेकारान ताका कांय अश्यो सुट्स दिल्ल्यो ताका लागून नवे जॉब क्रिएट जातले अशें ताणें म्हणिल्लें कितलेशेच. पूण ताजें इव्हॅल्युएशन करप आज ते जॉबाची सुद्दां परिस्थिती पळयत आय थिंक Girish Babu should congratulate government. Government is a bigger employer than the industry. सरकार आज 59,000 एम्प्लॉई सरकाराकडे आसा आणि इंडस्ट्री कडेन फक्त 51,000 एम्प्लॉई. एकूच गोष्ट सांगता हांव. इट इज नॉट द जॉब ऑफ द गव्हर्नमेंट टू क्रिएट टू बी इन द बिझनेस अँड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. It is, I have always mentioned it that it is shame to have 1 in 25, whereas other states have 1 in 900 to 1 in 1,300 employees. ग्रीसाची इकॉनॉमी सांगता तशी ग्रीसाक अशेंच परिस्थिती आयली की इंडस्ट्री चलना आणि एम्प्लॉयमेंट स्वता दिवपा लागले गव्हर्नमेंट आणि एक दीस तांकां पगार दिना जावन ग्रीस कॉलेप्स. आणि एक तुमकां सांगता तुमी सांगले की पयशे कमी जाले म्हणून मायनी खातीर. अशें ना. हांगा ऑक्शना खातीर तांकां 760 कोटी आयिल्ले आसा आणि ताज्या भायर ते स्टॅम्प ड्युटी आणि बाकीचे धरून म्हाका दिसता जवळ जवळ 1,000 कोटी तांकां 2 सिजनांनी मेळून सरकारान 1,950 कोटी जोडल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट रॉयल्टीचे इक्विवलंट 1,500 कोटी. डंप कन्वर्जन ते ट्रान्सपोर्ट सेल्स बी सगळे घेऊन जवळ. So I don't think that there is a deficit in that segment as such. पण कितें आसा आतां तुमी म्हळें न्ही इम्प्लिमेंटेशन इज द की. जर इम्प्लिमेंटेशन टू द कोर जाल्यार डिव्हलपमेंट खूब जावंक शकता. फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टीव वॉट आय फील इज दॅट इम्प्लिमेंटेशनान खंय तरी हें आसा खंय तरी आमचे एक गॅप उरता. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स आनी एफिशियन्सी जी वाडूं जाय आशिल्ली ताजेर सध्या सरकाराचे आम्ही बजेट ही रिपिटेटिव्ह पळयतात. दिस इज जस्ट एन इन्क्रिमेंटल बजेट कशें दिस. कारण फुडल्या बजेटाक ह्यो स्किमी नाच जातल्यो आणि फुडल्या सरकार आयले की नव्यो येतल्यो. वी आर टॉकिंग अबाउट गुड गव्हर्नन्स. प्रत्येक फावट गुड गव्हर्नन्स हाजेरच चड चर्चा जाल्या. पण गुड गव्हर्नन्स म्हणजे कितें. रिचिंग आउट टू द पीपल. कमर्शियल टॅक्सीस डिपार्टमेंट हें इतलें सक्षम करूं येता. आनी आतां पळय जे टॅक्सीस वाडयल्यात ते टॅक्स वाडयनासतना हाजे पयलीं पळय जे टॅक्स दिल्ले आसात तेच कशे तरेन सक्षम रितीन लोकां कडल्यान घेवप. इज एक्सायजाची इतली गळटी चल्ल्या. 12 ही 11 पर्यंत बंद जावपाक जाय. ती रातची 4 मेरेन चलतात. हो पयसो खंय वता. 11 ते 4 मेरेन हो सबंद पयसो आमी आयकले ते पर्यंत म्हापशेचे एक्सायज डिपार्टमेंट प्रचंड असो काळो पयसो ताजे कडेन येता. आनी इतली बीच सायडीचेर इतले तरेची नायट क्लब चालू जाले. क्लब कबाना ताका शेकाचें लायसन्स आहा. टोटली इलिगल. फाटल्या असेंब्लीन पर्रेकारान जाप दिल्ली की इट्स ए इलिगल क्लब. तो आमी मोडटाले बंद करतलो म्हणून. अजूनही चालू आसा.